गोयचे मुखेल नुस्त्या मार्केटा लागसार 5 फार्मासींनी फॉर्मेलिन टेस्टिंग किट्स दवरतले म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगला। मडगांवां 3, पणजी आनी फोंड्यां एका फार्मासींत हे किट मेळटले। फॉर्मेलिनाच्या इश्यूचेर एफिडेविट फायल करूंक फूड सेफ्टी ऑथॉरिटीन वेळ मागला। हायकोर्टान केस 15 ऑक्टोबराक दवरल्या। फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचे इश्यू वयल्यान 3 याचिकांचेर हायकोर्टांत बुधवारा सुनावणी जाली। राज्यांतले 3 मुखेल नुस्त्या मार्केटां लागचे एकूण 5 फार्मसींनी फॉर्मेलिन टेस्टिंग किट्स दवरता म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगला। लोकांक दुबाव आसल्यार हे किट विकते घेवन खंय तांणी फॉर्मेलिन टेस्टी करूं येता। ह्यो फार्मासी म्हणल्यार पणजे नुस्त्या मार्केटा लागसार M&M केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, फोंड्यां नुस्त्या मार्केटा लागसार साल्सेत फार्मसी, मडगांव नुस्त्या मार्केटा लागसार राज मेडिकल स्टोर्स, पोन्ने नुस्त्या मार्केट मडगांव मेडिकल वर्ल्ड, आख्या मडगांव नुस्त्या मार्केटा कडेन पारस मेडिकल स्टोर्स। फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटीन नुस्त्यांच्या इश्यूचेर हायकोर्टात एफिडेविट फायल करूंक प्राझ मागलो। हायकोर्टान प्राझ दिवन केस 15 ऑक्टोबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। काँग्रेसीन सभापती आड घातिल्ली अविश्वास थारावाची नोटीस सभापतीनूच भायर मारली। नोटिशेंत अविश्वासाचें कारण नमूद ना। नोटीस दिल्या ती काँग्रेसीचे फक्त 16 आमदारांनी, 21 जाणांचे बहुमत न्ही। तशेंच असली नोटीस विधानसभा अधिवेशनाचे 14 दीस आदी दिवपाची आसता। सध्या अधिवेशनूच नाशिल्ल्यान हो थाराव विधानसभे मुखार येवपाचो प्रस्नूच येना म्हूण सभापती प्रमोद सावंतान तो भायर मारला। खरें म्हणजे मुळात त्या नोटिशी कडेन जर पळयत त्या नोटिसीन रिजन्स दिवंक नाशिल्ले। स्पिकराचेर अविश्वास कित्याक हाडटा, खरें म्हणजे ते रिजन दिवचें पडटा। दुसरी गोष्ट, तांच्यांनी ती दिता आसतना मेजॉरिटी म्हणजे म्हणटा की निदान 21 आमदारांनी सायन करून दिवपाक जाय आशिल्लें, तेंय करूंक नाशिल्लें। तिसरी गोष्ट, हें सगळें पळयता आसतना ताज्या उपरांत ती नोटीस सेक्रेटरी कडल्यान म्हाजे कडेन आयली, म्हाज्या टेबलाचेर हांवें पळयली आनी ती नोटीस ताज्या उपरांत आमी लिगल ओपिनियन घेवपा खातीर आमी राज्याचो AG अटॉर्नी जनरल हाजे कडेन ती नोटीस धाडून दिली। आमचें ऑब्जर्वेशन तेंच आशिल्लें की अकॉर्डिंग टू द रूल 279 ऑफ अवर रूल बुक, रूल एंड प्रोसिजर कंडक्ट ऑफ द हाऊस, हाज्या अनुसार 14 दीस प्रायर द सेशन ती नोटीस जी आसा ही दिवची पडटा। बट तशा पद्दतीन सद्या काय सेशन इन हाऊस ना, तरी आसतना तेंच्यांनी ती नोटीस दिल्ली। त्या खातीर मुळात ह्या मुद्द्याचेरय ती नोटीस जी आसा ही भायर पडटा। द सेम मुद्दो जो आसा हो AGनी रेज केल्लो आसा। दुसरी गोश्ट आमी जी पळयता की हाऊस कॉल करप हें गव्हर्नरान उरता। म्हटल्या उपरांत हाऊस कॉल केल्या उपरांत सदोदीत 6 म्हयन्याचो पिरियड हो एंडींग आनी स्टार्टींग ऑफ द हाऊस उरता। 3 ऑगस्टाक हाऊस सोंपला आनी ताज्या उपरांत परत हाऊस कॉल करता जाल्यार 3 फेब्रुवारी हाज्या पर्यंत हाऊस कॉल करूं येता। बट तशेंय कांय ना, मदीं हाऊजूय कॉल केल्लें ना। जर तशें जर आसलेलें जाल्यारूय बी नोटीस जी आशिल्ली ही कन्सिडर करूं येता आशिल्ली, सो दॅट गव्हर्नरान सेशनूय कॉल करूं ना, सो दॅट ही नोटीस ह्याच मुद्द्यांचेर भायर पडटा। आनी अकॉर्डिंग टू दॅट हें सगळें दिता आसतना AGन according to our constitution, rule of 179 also he has quoted. According to this rule also ही नोटीस जी आसा ही भायर पडटा। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।